हियरींग मोठ हियरींग आनी कितें आसता? विशय आशिल्लो हरवळे जी पंचायतीचें इलेक्शन आसा तातूंत ओबीसी रिजर्वेशनाचो आनी ते बिचोली भंडारी समाजाचे जे अध्यक्ष आसा काशिनाथ मयेकर आनी लोकांचे डिमांड आनी सगळे भंडारी समाज किंवा ओबीसीचो जो रिजर्वेशनाचो डिमांड आशिल्लो ते करपाचो त्या विशयान एक मेमोरंडम दिल्लो स्टेट इलेक्शन कमिशनाक की रिजर्वेशन करूं ना आनी ते कित्याक करूं ना म्हणून. सो आज ते पर्सनल हियरिंगाक तांकां आपयले एंड सो रिजर्वेशन आमी एक विशय परतो तांचे समोर मांडलो की पॉप्युलेशन आनी वोटींग पॉप्युलेशन आनी गोंयचें ओबीसी पॉप्युलेशन हाची सर्वे न जाल्ल्या कारणान 2000 सेन्सस न जाल्ल्या कारणान 2011चो जो सेन्सस रिलाय करता तो कमिशनूय जे आसा तो कमिशन आपल्या तरेन डेटा करता आनी ट्रिपल टेस्टा प्रमाणे तो डेटा वापरून आज रिजर्वेशन चलता. म्हाका दिसता हे खंय तरी ओबीसी समाजाचेर अन्याय जाता. आमचे जे भंडारी समाजाचे बिचोलींचे अध्यक्ष आसा तांणी हो विशय मांडलो, आमी तो विशय मांडलो. आतां बिचोली हरवळेची पर्टिक्युलरली परिस्थिती लक्षांत घेतली जाल्यार अशें आसा की 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे ओबीसी रिजर्वेशन येना. पूण एज पर न्यू सेन्सस पॉप्युलेशन इज 3000 समथींग, वोटींग पॉप्युलेशन इज 2090 आनी थंय नियरली वोटींग पॉप्युलेशन धरीत जाल्यार 16 ते 18% हे रिजर्वेशन ओबीसी पॉप्युलेशन आसा. तेन्ना एटलीस्ट 1 सीट ऑर 2 सीट्स शूड हॅव बीन रिजर्वड. बट सर्वे नाशिल्ल्या कारणान आज आमकां जे सरकार म्हणटा किंवा सरकाराचे बेसिस ट्रिपल टेस्टा प्रमाणे जी कॉर्पोरेशन आसा ते जे म्हणटा ते आमकां मानचें पडटा. आमी लास्ट वीक जेन्ना ओबीसी तर्फे सेन्सस करचो म्हणून आमी जेन्ना मेमोरंडम दिल्लो आमचे रवी नायक जे समाजाचे एक लिडर आसा, आज तातूंतल्यान आमकां दिसून आयला की ही गजाल कशा तरेन गरजेची आसा. कारण आज अशी परिस्थिती आसा की सेन्सस नासल्या कारणान हे रिजर्वेशन स्टेट कमिशन आमकां ओबीसीक दिवपाक शकना. ओबीसीक टोटल 18 कम्युनिटी आसा. गोंयचो मुख्य घटक म्हणून ओबीसी पॉप्युलेशन जे आसा तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय तरी मेळपाक जाय अशी मागणी ओबीसींतल्यान येवपाक लागल्या आनी आमची रिप्रेझेंटेटीव ऑफ ओबीसी इट इज देर. आज लॉयर म्हणून तांकां हांवें रिप्रेझेंट केल्लो हांगा. तेन्ना आयच्या हातल्यान आमकां परत एकदां कळून चुकलें की वाय इज इट नेसेसरी टू हॅव सेन्सस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा टू फायंड द एक्झॅक्ट पॉप्युलेशन ऑफ ओबीसी. कास्ट वायज सेन्सस जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार हो अन्याय आज एक पंचायतीचें इलेक्शन आशिल्लें, आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन येतलें, थंय रिजर्वेशन आसता आनी जो पंचायत राज एक्ट आसा तातूंतल्यान रिजर्वेशनाचो विशय हो वेग आशिल्ल्या कारणान रिजर्वेशन इट गोज बाय द ट्रिपल टेस्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट जे जजमेंट आसा त्या प्रमाणे. म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीज एक्टान 27% रिजर्वेशन ओबीसीक दिवचें हें पर्टिक्युलरली बरयल्लें आसा. तेन्ना एज ओबीसी रिप्रेझेंटेटीव डिमांड टू द स्टेट गव्हर्मेंट इज दॅट जो पंचायत राज एक्ट आसा तोय एमेंड करपाची गरज आसा, स्पेसिफायींग द कायंड अमावंट ऑफ द पर्संटेज ऑफ रिजर्वेशन. आनी आज हे रिजर्वेशन किंवा जे बाकीचे डिसिजन घेवपाचे पावरूय स्टेट इलेक्शनान कमिशनाक दिल्ल्या कारणान ती एक बरी गजाल आसा. पूण इट हॅज टू बी रेड वीथ गोवा पंचायत राज एक्ट एंड द ट्रिपल टेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो हे सगळे जर विशय लक्षांत घेतले जाल्यार आय थिंक इट इज नेसेसरी टुडे दॅट ओबीसी जे गोंयांत आसा तांचो सेन्सस जावपाक जाय. आनी सरकारान 2011-2024 पर्यंत जो सेन्सस करूं ना तो सेन्सस इमिजिएटली करचो ही मागणी म्हाका दिसता आमी जोर धरपाची गरज आसा. हांव म्हाका जे ओबीसीचे वेगवेगळे तालुका वायज अध्यक्ष आसा तांणी एकठांय येवन आनी आमचे जे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष आसा भंडारी समाजाचे नेते आसा तांणी एक रिप्रेझेंटेशन जे आमी फाटले फाट केल्ले ते चीफ मिनिस्टरा कडेन व्हरून ताजेर फुडें खंय तरी विचार जावचो पडटलो. ही काळाची गरज आसा, ना जाल्यार हो अन्याय असोच उरतलो. कमिशनान कायद्याचेर आमकां बोट दवरतात ते आनी म्हणटा की सेन्सस नाशिल्ल्या कारणान वी हॅव टू गो बाय वॉट द ओबीसी जे तांणी डेटा दिला तोच आमकां मान्य करचो पडटलो म्हणून. आनी कायद्याचेर बोट दवरलें जाल्यार ते बरोबर आसा. पूण सदांच कायद्याचेर बोट दवरून जर ओबीसीचेर अन्याय जाता आसत जाल्यार हो अन्याय पयस करतलो जाल्यार सेन्सस इज नेसेसरी वीच इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. आय थिंक इट इज टायम गोवा गव्हर्मेंट वेक्स अप and census is carried out with immediate effect, not just for the purpose of OBC population. More particularly आमी हें म्हणटा जेन्ना गोंयचो गव्हर्नर एक स्टेटमेंट करता दुसऱ्या राज्यान वचून की एथनीक पॉप्युलेशन ड्विंडल जाला आनी द अदर पॉप्युलेशन हेज इन्क्रीज, तेन्ना आमकां अशें दिसून येता की प्रॉबेबली खंय तरी लपून छपून सरकारा कडेन हो डेटा आसा तो पब्लीक करना म्हणून. सो इट इज नेसेसरी टू हॅव ऑफिशियल सेन्सस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा
सो दॅट वी नो एक्झॅक्टली वॉट इज द पॉप्युलेशन ऑफ एस टी. आता आम्ही एस टी रिजर्वेशनूय मागला की 10% एज अ पॉलिटिकली पार्टी वी हॅव ऑल्सो मूव्ड अहेड फॉर एस टी रिजर्वेशन. पूण खंय एस टी पॉप्युलेशन आसा, कितले पर्संटेज आसा हें जर खबर ना जाल्यार सरकार प्रॉबब्ली आपल्याक जाय तशें करतलो आनी ज्या जाग्यार खरेंच एस टी ना थंय दितलो आनी ज्या जाग्यार एस टी आसा थंय तांचेर अन्याय जातलो. सिमिलर इज द सिच्युएशन ऑफ ओबीसी. We don't know where OBC population is and how much is the population because we are going by 2011 census. आम्ही जेन्ना वेळी आनी बेणावली पळयले तेन्ना 20% जे वोटर्स आसा ते गोंय सोडून गेल्ले आसा. तेन्ना इट इज नेसेसरी टू फायंड आउट एक्झॅक्टली वॉट इज द करंट पॉप्युलेशन ऑफ गोवा. कास्ट वायज, रिलीजन वायज this census is necessary not just for the purpose of reservations but also for the purpose of giving justice to ST as well as OBC and all the communities which calls for political reservation.